नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात ताच्यो हेडलायन्स। कथित सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणात पंच बायलेचे गिरीश चोडणकाराक खुले पत्र। मजगती मॉविन गुदिन्होच्या खासगी सचिवाची पुलिशेंत कागाळ। केप्यां गणेश उत्सव मंडळाची सर्त विकपाचे पयलेच दिसा गर्दी आटपा भायर। पुलिशेन एकल्याक शेवटून उडयलो। सनबर्न म्युझिक फेस्टिवलाच्या आयोजकांक सरकाराक नाचोवपाक दिवचो ना म्हणटा पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे। 100 रुपयाची बोगस नोट दिवन फेरयेकाराक घाली टोपी। कुर्ता आनी नायटी घेवन बायलेन काडल्यो फुजो। ऑगस्टान चुकले पावसाचे गणित। ऑगस्ट म्हयन्यात कमी पावसाची नोंद। आनी बाळे नुस्त्याच्या कंटेनरान मोटरसायकलीक फाटल्यातल्यान दिलो धपको। सुमार 50 मीटर व्हेलो वोडीत। आता पळयात खबरो विस्तारांत। आनीक एक मंत्र्याचे सेक्स स्कॅन्डल शेनवारच्यान बरेच गाजता। काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकारान शेनवारा एक मंत्री ताच्या समर्थक पंच बायले वांगडा सेक्स स्कॅन्डलात घुसपिल्ल्याचो आरोप केल्लो। या कथित सेक्स स्कॅन्डलाच्या फाटभुंयेर त्या बायलेन आता गिरीश चोडणकाराक खुले पत्र बरयत उजरावन काडलो। दुसरे वटेन सोशल मिडियाचेर बेठीच बदनामी केली म्हणून मंत्री मॉविन गुदिन्होचे खासगी सचिवान अनवळखी मनशा आड पुलिशेंत कागाळ केल्या। शेनवारा काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकारान आपल्या ट्विटराचेर सेक्स स्कॅन्डल बॉम्ब घाल्लो। सेक्स स्कॅन्डल काडपाक गिरीश माहीर। हे आदी आदलो मंत्री मिलिंद नायकाचे सेक्स स्कॅन्डल प्रकरण लोकांमुखार हाडपाक गिरीशाचो मोठो सहभाग आशिल्लो। मात ते वेळार गिरीशाचो प्यादो संकल्प आमोणकार मात आयज भाजपात आसा। आता स्वता गिरीश फ्रंट रनराची भुमिकेत आसा। शेनवारा गिरीशाचे ते कथित सेक्स स्कॅन्डलाचे ट्विटा उपरांत गोंयभर सरकारांतल्या एका मंत्र्या वांगडा एक बायल पंचाचे फोटो सगळ्याक व्हायरल जाल्ले। आता ते पंच बायलेन गिरीश चोडणकाराक खुले पत्र बरयत काय खर प्रश्न केल्यात ते अशे। हे खुले पत्र बरोवपा फाटलो म्हजो हेतू होच की तू जे केले ताचे तू आत्मनिरीक्षण करचे आनी तुझ्या कोशेसाक विचारचे की तुवें केल्ले कृत्य बरोबर। एके बायलेची आत्मसन्माना कडेन खेळप सारके। अनधिकृत आनी फटीचो पोस्ट ट्विटराचेर घालप सारके। दुर्भागी पीडित बायले कडल्यान तुका परवी। तू जे माहितीचे कात्रण ट्विटराचेर घाल्ले ते खंयचेच न्यूज पेपराचेर प्रसिद्ध जाल्ले न्ही हे तुका बेस बरे खबर आशिल्ले। तुका हे खबर आशिल्ले की ते कोणे बरयला हाची म्हायती ताचेर ना। फकत राजकीय फायदो आनी विशयाची सनसनाटी तयार करपा खातीर तू बेजबाबदारपणान वागलो आनी अपराधी हेतून तुझे ट्विटराचेर घाले। माणुसकीचे दृश्टीन म्हाका तुका विचारपाक जाय की म्हजे जाग्यार तू तुजी बायल, धूव, भयण वा आवयची अशी खोटी बदनामी करता आशिल्लो काय। 7 एप्रिल 2023 तुवें ट्वीट केल्ले की गोंयच्या मतदारांची काँग्रेसीचेर विश्वासाची कमतरता आसा। म्हजे कोतान तुजी बेजबाबदार ट्वीट आनी बेजबाबदार कृत्यांक लागून लोकांचो काँग्रेसीवेलो विश्वास गेला अशें तुका दिसना हाचो तू स्वता विचार करचो। तुज्या बेजबाबदार ट्विटाक लागून म्हजी लज गेली आनी म्हाका खूब मानसीक त्रास जाला। मात म्हाका तुजी माफी नाका। मात तुवेंच थारावचें की जें आपणें केलें तें बरोबर काय चूक। मजगती गोंय सरकारांतलो वरिश्ठ मंत्री मॉविन गुदिन्होच्या खासगी सचिवान वास्को पुलीस स्टेशनार अनवळखी मनशा आड कागाळ केल्या। हे कागाळीत मंत्री मॉविन गुदिन्होचे फोटो सोशल मिडियाचेर व्हायरल करून बदनामी केल्ल्याचो आरोप केला। 2 दिवसांपासून गोंयभरात एक कथित सेक्स स्कॅन्डलाचो लेखी पोस्ट व्हायरल जायत आसा। तशेंच हितून गोंयचो एक मंत्री आसा अशें म्हटलें वयता।
ह्या प्रकरणात मुरगांवच्या महिलेन पॉलिटिशनान काल वास्को पुलीस तसेच सायबर क्रायमान एक कंप्लेंट केल्ली आसा की ह्या पोस्टांतल्यान तिची इमेज खंय तरी डिफेम केल्ली वयता। तशेंच आयज पंचायत मिनिस्टराच्या ऑफिसांतल्यान तेजे प्रायवेट सेक्रेटरीनूय कंप्लेंट केला की ह्या पोस्टांतल्यान तेंचे मिनिस्टराचें नांव खंय तरी पिड्ड्यार केल्लें वयता। तशेंच तेंच्यांनी मागला की हेचेर पुलिसांनी कडक कारवाई करची। आता आमकां वास्को पुलीस तशेंच सायबर क्रायम हेचेर कितें करतले कितें जातलें हें आमकां आनी फुडल्या येता त्या दिसान कळटलें। वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम फिरोज। तर अशे तरेन काँग्रेसीच्या गिरीश चोडणकरान ट्विटाचेर घाल्ले कथीत सेक्स स्कॅन्डल प्रकरणाच्यो घडामोडी घडटाना दिसतात। हे फाटले नेमके सत्य कितें, कोण बरोबर कोण चूक, हे प्रकरणाचे फुडें कितें जातले हाच्यो जापो सद्याक तरी ठामपणान कोणूच सांगपाक शकना। गिरीशान एक फण्ण मारून सोडला, मिलिंदाक सेक्स स्कॅन्डल प्रकरण मात शेकिल्लें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मुंबई लालबागच्या राजा आणि हेर मोठ्या गणपतीच्या माटवात दर्शन घेवपाक वचपी लोकांक पुलीस कशे ओडून काडटात, धुकलतात हे सगळ्यांनी पळयलां। मात गोंयांतूय अशें घडटा आनी ते बी गणेश उत्सव मंडळाच्यो सर्ती घेवपाक। हे तुमकां सांगल्यार घडये तुमचो विश्वास बसचो ना। पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट। मुंबई लालबागचा राजा आणि हेर मोठमोठ्या गणपती मंडळांनी लोकांक गणपतीचे दर्शन घेतना अक्षरशः ओढून काडटात, धुकलून घालतात हे आमी पळयलां। मात गोंयांतूय अशें जाता काय, आनी तेंय बीन गणेशोत्सव मंडळांच्या सर्तीं खातीर? तुमी म्हणटले आमी कितें उलयता काय म्हूण, पूण हय, आतां आमी तुमकां जें दृश्य दाखयतले तें पळयल्या उपरांत तुमचोय विश्वास बसतलो। ताचें जालें अशें की आयतारा केपेंच्या फामाद गणेशोत्सव मंडळाच्यो सर्ती विकपाचो शुभारंभ जालो। केपेच्यो सर्ती म्हळ्यार गोंयभर आनी गोंया भायरूय फामाद। लाखांच्यो गाडयो मेळून कोट्यांचे इनामां। आयतारा सर्ती घेवपाचे पयलेच दिसा हजारांनी लोक केप्यां पावले। गर्दी हाताभायर गेली। जो तो वाट मेळटा थंयच्यान घुसपाक लागलो। निमण्या पुलिसांनी एकेकल्याक शेवटून कशे भायर मारले ते पळयात। मात ह्या सगळ्या वेल्यान साबार प्रश्न उप्रासतात। जर मंडळ कोट्यांनी रुपयांची इनामां दवरता आसत आनी दर वर्सा सर्ती खातीर गर्दी जाता आसत जाल्यार ते खातीरची व्यवस्था आसप कोणाची जबाबदारी? ही घाळपणां गणेशोत्सव मंडळांची काय सरकारी यंत्रणांची? अचकीत परिस्थिती उद्भवले उपरांत धांवसरो केलो आनी तातूंत कितें दुर्घटना घडली जाल्यार ताका जबाबदार कोण? सगळ्यांक एकठांय हाडपाक लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनीक गणेशोत्सवाची संकल्पना सुरू केली। मात आतां काय अपवाद सोडले जाल्यार सार्वजनीक गणेशोत्सवाक पुरायपणान बाजारीकरणाचें स्वरूप आयलां आनी ताचेंच हें पडबिंब। केपेच्यान गौरेश सत्रकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। सनबर्नवाले सांगतात तशें सरकार नाचचें नात। सरकार योग्य ते निर्णय घेतले हे सनबर्नाच्या आयोजकांनी मतींत दवरचें आनी सरकाराक नाचोवपाचो यत्न करचो न्हय। सनबर्न खंयच्या सुवातेर जातलो हाची चर्चा चालू आसा। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगला। अंदूचो सनबर्न मोपा येता ताचे वयल्यान कोफुसांव पेटला। ह्या कोफुसांवाचेर मंत्री जाप दितालो। मोपा नवीन विमानतळ आसा, थंयसर अजून सुविधा तयार जावपाच्यो आसात। फाल्यां थंयसर गर्दी जावन पर्यटकाक वायट अणभव येवपाक नाका हाची जतनाय सरकार घेता अशें रोहनान सांगलें। म्युझिक फेस्टिवल खंयची आयली, दे शूड प्ले म्युझिक, बट द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, एटलीस्ट विथ मी हियर, विल नॉट अलाव म्युझिकल इव्हेंट्स टू मेक गोवा गव्हर्मेंट डान्स। म्युझिकल फेस्टिवल्स आसा, म्युझिक करपा जाय, पद्दत आसता। तांणी अनाउन्समेंट कितें केलां तांकां खबर आसतलें, बट गोवा गव्हर्मेंट इज नॉट इन अ मूड टू डान्स एज पर देअर विम्स एंड फॅन्सीज। हें तांकां बरी क्लियर कळपा जाय। एखादी पयलीं जातालें जाल्यार खबर ना, पूण दुसरें म्हणल्यार जाता आसतना मोपा एअरपोर्ट जावंक जाय काय ना हें सरकारान पयलें ताजेर पूर्ण तरेन एवरीबडी हेज टू हॅव अ डिस्कशन।
सो मुख्यमंत्र्याकडे आय विल डेफिनेटली टेल अबाउट माय व्यू पॉयंट्स. पूण मोपा एअरपोर्ट वी आर ट्रायंग टू ग्रो. इन्फ्रास्ट्रक्चर अजून थंय सकयल रस्त्याक पावपाक ना आनी ताज्या खातीर आमी एडिशनली त्या टायमार ट्युरिस्ट वाडोवंक सोदता. The tourists shouldn't get a wrong experience just coming into Goa. Forget musical festivals. And musical festival is the तुम्ही सन्मान वन्मान करतात पळय, that is not the only festival that can happen. There might be some other festivals also that might happen during that time. So what will happen at that time, we will see what has to happen. But importantly, the very clear thing is people who are organizing music festivals shouldn't start thinking that they can make the government dance. नाही हांवें म्हजी भावना मांडल्या आनी मुख्यमंत्र्याकडे मांडटलो आनीकूय कोण तरी म्युजिकल फेस्टिवल त्याच टायमार करूंक सोदता. सो एवरी टायम वी नीड टू गिव सम पीपल अ चान्स टू डू न्यू थिंग्स न्ही. वाय वी हॅव टू गो. आनी लास्ट टायम सुद्दां दे हॅड प्रॉमिस्ड अस दॅट गोवा विल गेट अ गुड स्टेज. गोवा पीपल ऑर्गनायज द सनबर्न फेलोज, ते गोवा स्टेज काडून खंय तरी कोनशाक दवरली आनी तांकां मेळून. अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट हॅव कंप्लेन इन द पास्ट. सो लेट अस फॉरगेट द इशू ऑफ the fellow who is talking something. Important is that don't think that they can make some government dance with their tune. वास्को सप्तकाच्या फेरयेत बोगस नोट देऊन वस्तू विकत घेवपाचे प्रकार उक्ताडार आयल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका दुकानदाराक 100 रुपयाची फटीची नोट दिसून आयल्या उपरांत ही घडणूक नदरेक आयल्या. फटींक नोट दिवन वस्तू विकत घेवपी खंय एक बायल आशिल्ली. ही पळयात, खऱ्या नोटीक सायड मारपी ही बोगस नोट. रंग, प्रिंट, अक्षरां सगळे कशे तश्याक तश्शे. ही 100 रुपयाची नोट सध्या वास्कोत चर्चेचो विशय थारल्या. कोणाची तकली खंय, केन्ना आनी कशी चलात ताचो नेम ना. वास्को सप्तकात एका बायलेन अशीच तकली चलयत 100 रुपयाची बोगस नोट दिवन कुर्ता आनी नायटी विकत घेवन चान्स मारलो. हो प्रकार दुकानदाराच्या लक्षात येताच ताका आयलो शेळो घाम. त्या बायलेन 100 रुपयाची फटीची नोट कशी आपणाक खपयली त्या विशीं दुकानदारान म्हायती दिल्या. नाइटी लिया उसने 250 का, मैं 280 बोल रहा था, 250 में लेके गया वो. उसने कुर्ता भी देखा था, ठीक है. बाद में उधर से मुड़ के आया वो, बोला 250 में कुर्ता दो. मैंने 250 में नहीं दिया उसको, ठीक है. उसने 300 में दिया. 300 का तीन नोट दिया उसने 100 का, ठीक है. जो नकली वाला नोट था मिडिल में था. मैंने सोचा बारिश का टाइम रहेगा, भीगा होगा, पसीने में भीगा होगा नोट. मैंने डाल लिया ऐसे जेब में. कस्टमर था मेरे पास, वो मैडम आगे निकल गई. बाद में मैं कस्टमर जब दूसरा आया तो मैं उसको देने लगा ना, छुट्टा देने लगा कस्टमर को, तो फट गया नोट. बाद में मैंने नाप के देखा, छोटी इतना नोट जो है इतना छोटा है उससे. वो मैडम थी, उसकी लड़की थी साथ में. और बाद में मैडम झूठ बोले कि मैंने 550 दिया, मतलब 500 का नोट दिया और 50 का नोट दिया, ऐसे मैडम बोल रही है. एक नोट दोन नोट कोण जाणा वास्कोच्या फेरयेन भोंवता कितले फेक नोट. काल शेनवारा राती एक सप्तकाच्या फेरयेन एक स्टॉल आसा, थंय एक 100 रुपयाची फेक नोट गावलेली आसा आनी हेचो पुलीस तपास करता की फेरयेन कितलीशी फेक नोटी पसरलेली आसा ती. गोमंतक टीव्हीची एक कळकळीची विनंती ग्राहकांक आनी स्टॉलवाल्यांक की जेन्ना ते नोट घेतात तेन्ना तपासून घेवची. वास्कोच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर शुभम तिळोजी. जून आणि जुलै महिन्यात पडिल्ल्या पावसाची नोंद पळयल्यार या वर्सा भरपूर पावस आसा अशें दिसून येतालें. पूण ऑगस्टान मात कमी पावस पडलो आनी पावसाचे पुराय गणित चुकलें. ऑगस्ट महिन्यात पुराय पावसाचे गणित चुकले. ऑगस्टान पावसाचो उणाव, तरी अजून महिनो सोंपपाक 4 दीस उरल्यात. ऑगस्ट महिन्यात पावसाचो उणाव. आता मेरेन ऑगस्टान 9 इंच पावसाची नोंद. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरवेक बारीक पावस शिरशिल्लो. 24 आणि 25 ऑगस्टाक पावसान हाजेरी लायिल्ली. 19 दीस 10 मिलीमीटराच्या कमी पावसाची नोंद. 8 दीस 5 मिलीमीटराच्या कमी पावसाची नोंद. ऑगस्टाचे 2 दीस मात्तय पावस ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयतारा बाळी ते काणकोण वचपी राष्ट्रीय महामार्गाचेर नुस्तें व्हरपी कंटेनरान दुचाकीक धपको दिवन 50 मीटर ओडून व्हेलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अपघात दनपारच्या 3:30 वरांचेर घडलो. दुचाकीचेर आशिल्ल्या दोगांय जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या. देखून लागसारच्या बाळी भलायकी केंद्रात उपचारा खातीर दाखल केल्यात. हाचो फुडलो तपास सुरू आसा. हांव आसा बाळ्ळी आनी हांगा एक एक्सिडेंट जाला. नॅशनल हायवे आहा NH70. थंय एक जो नुस्तें व्हरपाचो कंटेनर आहा, त्या कंटेनरार एक बायकीन 2 जाणी बायल आनी एक दादलो वयतालो. दादलो सर्वेश म्हणून एक भुरगो आसलेलो. तो खड्डेचो ताका
शकता की 50 मीटर ते जे नुस्त्याचो कंटेनर आसा तेणें ताका एक्सिडेंट करतकीर खंय तरी धरकटेत रस्त्या वयल्यान 50 मीटर म्हळ्यार घेवन गेलो आनी तांकां ती बायल आसली ती खंय इंजर्ड जाल्ली आसा आनी सर्वीस म्हणटा तो खंय तरी फूल पूर्णपणे तिची बॉडी आसा ती सोलोन गेल्ली आसा. तशेंच तांकां कुंकळे हॉस्पिटलांत गेल्ले आसा बायलेक आनी ते दादल्याक. आनी हांगा एक निश्काळजीपणा दिश्टी पडटा की हे व्हडले व्हडले ट्रक येतात ते खंय तरी टू व्हिलरा खातीर एक डेंजरस आसात आनी खंय तरी एक्सिडेंटाची मात्रा आसा ते कंटेनर आसा तेंचे खातीर वाडत आसा अशें दिसता. खंय तरी कुंकळे पुलीस तशेंच काणकोण पुलिसांनी हेचेर लक्ष दिवपाक जाय. तेजी स्पीड लिमीट आसा ती खंय तरी देंवोवपाक जाय अशे लोक जे ठरावीक लोक आसा तेंचें म्हणणें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर. आमकां भोमाच्या रस्त्याचें रुंदीकरण नाका तर हांगा बायपासूच जाय ही भोमकारांची मागणी सामकी ठाम आसा. विरोधकांनी भोमाचो विशय आता उखलून धरला. आयतारा जाल्ल्या बसकेत भोमाच्या हायवेच्या विस्तारीकरणाच्या विशयावेल्यान सरकाराचेर खर टिका केली. गोंयांत आयज चल्ल्या ती फक्त हुकुमशाही. हो सरकार फक्त गोंयकारांचीच घरां मोडून उडोवपाक सोदता असो आरोप सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान केला. जाल्यार समाज वावुरपी जरिना म्हणटा सरकार फक्त जमनींच्या वेव्हारा खातीर गोंयकारांक त्रास दिता. म्हणल्यार प्रत्येक फावट जेन्ना गोंयांत कितेंय जाता जावं कितें आमची गोंयकारांची घरां मोडटा घरां वचपाची आसता तेन्ना प्रत्येक टायम आनी सरकार आपणाचो दबावान जाय तशी हुकुमशाही करता तेन्ना प्रत्येक टायम गोंयकारांनी कोर्टान वचपाचें. आनी सरकार कित्याक आसा हिंदुत्वाच्या नांवान व्हडली व्हडली गुणगानां गायता. लोकसभा आतां इलेक्शन येवपाचें आसा. लोकसभाच्या इलेक्शनाच्यान ते हिंदुत्व 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 हेच नारे लायतले. पण जेन्ना आमची देवळांक लागून वयता देवाची जागा वयता जावं देवाक स्ट्रक्चर वचपाक शकता हे जेन्ना आमकां पळयता तेन्ना हिंदुत्व खंय गेले. जावं हे हिंदू राखपी जे म्हणटा आमी हिंदुत्वाक राखता हिंदूंक राखता ते आयज खंय गेले. हो जो बीजेपी सरकार आसा एवरी टायम आमी बोबो मारून सांगता हे म्हणटा बोबो मारता म्हणटा मारता बोबो आमी बोबो मारून सांगता की बाबा तुमी येया हांगा तुमी दाखया लोकांक की बाबा कितें वचपाचें आसा कितें ना. प्लॅन दाखया तुमचो 3D एनिमेशन दाखया कशें वचपाचें आसा कितें वचपाचें आसा. कोण काय दाखयना फक्त दिशाभूल करता. आयज ते बाबडे गेल्ले खंय हांव आतां तेंचे कडेन उलयतालो तांकां थंय गेले अथॉरिटी फुड्यान मांडले ऑब्जेक्शन मांडपाक गेले मात तेंची ऑब्जेक्शनां पासून घेवंक ना. म्हणल्यार आयज गोंयांत चल्लें कितें आयज गोंयांत चल्ला ती हुकुमशाही. आमी डेमोक्रेसी म्हणटा ही डेमोक्रेसी खंय उरल्या. 8 जाण आमदार आसले 8 जाणांक ते सायडीन घेतले काँग्रेसीचे आनी आतां 33 आमदार जाल्ले आसा. खरें म्हटल्यार खूब गरजेची गजाल ती म्हणजे अशें ज्या पद्दतीन जे आपल्याच्या हक्का खातीर झगडटा हक्का खातीर उलो मारता हक्का खातीर एक धोरणां घेता तांकां आयज क्रूक्स म्हणटा. आयज अशें जाल्लें आसा की सरकाराक कांयच पडलेलें ना. ते सांगता कांय जावपाचें ना 4च घरां वयता ही 4 घरां वयता नाल्यार त्या 65 लोकांक कित्याक लागून नोटीस येयल्यो. जे पेपरांचेर जे नांवां येयल्या इतली जी नांवां येयल्या ती कित्याक लागून येयली हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. आनी हो क्वेश्चन मार्क आन्सर करपाक सरकार ना. सरकार मोनो भेरो आनी ताका कांयच कळना कांयच नको म्हूण दाखयता. मात सरकार सगळें जाणा. सरकार कशी घरां मोडपाची कशी हें करपाची सगळीं जाणा. मात भायल्यांच्या घरांक हात लावपाचें ना झोपडपट्ट्यांक हात लावपाचें ना. तांकां जाय गोंयकारांची घरां मोडून उडोवपाक. जण एकल्याक तर एक स्पाक आयलो सगळे बरोबर जागे जाले जाल्यार कोणाचेच चलचें ना. हांव म्हणटा जाहीरनामा मॅनिफेस्टो ह्या आमदाराचो मॅनिफेस्टो काडून ताका विचारचें तुजें खंय आसा हांगा बरयल्लें तूं आमकां कितें करतलो आनी तुज्या गुलामी पळय तूं कोणाची करता तांकां कितें करतलो तें तुवें बरोवन दिल्लें आसा. आनी आमचो प्रॉपर्टी सावंत म्हणटा तो जगभर फेमस आसा प्रॉपर्टीक लागून न्ही तो पिपल्सांक लागून न्ही मनशांक लागून न्ही जाग्याक जमनीक लागून तो मातशे ताजे दोळे थंय वता लक्ष वेधीत जाता ताजे पयशे आसा थंय. हांगा आशिल्ले आमचे आमदार गोंयचे दुसऱ्या प्रदेशान वचून कन्नड उलोवन तांची भाशा उलोवन तांच्या लोकां खातीर झगडटा आनी हांगा कोणाक झगडपाचें आमी झगडपाचें. आमी कायदो केला कायदो करपी म्हणून विधानसभे बसतात आनी फकाणां मारतात. हे लोकांक एका वेळार हांवें सांगिल्लें भव्य संख्येन तेन्ना सांगिल्लें आझाद मैदानाचेर शिक्षण नाशिल्लें शिक्षण मंत्री बसयल्ले
आनी आतां हे पळय हे प्लॅनिंग करता ते कितें जाणा उडयो मारपाचे हे आमदार आनी मंत्री तांकां कितले तांचे बळ आसा आनी कितले ते स्थिर आसा ते तुमकां खबर आसा. फाल्यां तर आनी कोणा आनी एक गोट्टे 4 मायज दाखयले खोके जाल्यार थंय गेले न्ही आनी आमी गोंयकार जाले पोके. हे आमी जावपा दिवपाक नाका. आमकां कोणे आमच्या गांवान कसो रस्तो जाय तो आमी ठरयतले. देर इज अ विलेज प्लॅनिंग कमिटी, गांवची प्लॅनिंग कमिटी. मांडणी कितें जाय, खंय जाय, कशें जाय हे सगळें आसा, पंचायती राजान आसा. आनी त्या प्लॅना तर्फे तुमी तुमचे लक्ष दवरपा जाय आनी काम फुडें व्हरपाक जाय. ज्या मनशाक आमी तळागाळांतलो मनीस म्हणून निवडून दिल्लो तो आयज आमचो तुमचो उरूना. तो भलतोच कोणाचो जालो काय पयशाचो जालो खबर ना. चंद्राचेर यान गेलें, 600 करोड खंय खर्च लागलो. हांव तुमकां सांगता हे आमदार आनी मंत्री जाल्ले पळय 2 टर्म दियात ते चंद्रार सुद्दां जो जागो घेवपाक तयार जाता इतलो ह्या नागोवण्यांनी पयसो केला आनी आमच्या सारक्या सामान्य रस्त्यार हाडल्या. हांव पळयतालो आमची भयणां आसा पळय ती मुखार आशिल्ली. हांवें संजयाक फोन करून विचारलो अरे बायलांच मुखार दिसता मरे, दादले आमचे आतां फाटल्यान आसा. पूण एक लक्षांत दवरा ही सातेरीचे दुसरे रूप शांतादुर्गा. काल मेरेन शांत आशिल्ल्यो आमच्यो भयणी आनी आवयो आयज दुर्गा जाल्या आनी जेन्ना दुर्गा जाता, दुर्गेचें रूप धारण करता तेन्ना खंयच्याच सरकाराक आनी खंयच्याच मनशाक कापासतात ना त्या मुखा वयल्यान देवळाक हात लावपाची किंवा तर घरान हात लावपाची. तुमची एकवट प्रत्येक फावटी सगळ्या उलोवपांनी सांगला एकवट राखा. कामुर्ली येवपी मेगा प्रोजेक्टा आड रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन थळाव्यांच्या मजतीन एल्गार पेटयला. दिल्लीचो एक बिल्डर कामुर्ले बेकायदेशीर प्रायव्हेट व्हिला आनी रेजिडेन्शियल कॉम्प्लेक्स बांदपाच्या तयारींत आसा. थळाव्यांनी आरजीच्या वावुरप्या बरोबर पंचायतीन आनी नगर नियोजन खात्याकडे कितल्योशोच कागाळी केल्यो. दोगांयनी कानार केस सोडल्यात आनी ह्या मेगा प्रकल्पा आड कारवायेचो कसलोच हालचाली दाखयनात. फुडली कृती म्हणून आरजी थळाव्या वांगडा नगर नियोजन खात्याचेर मोर्चा व्हरतले आनी पंचायतीक धारेर धरतले. आरजीचो सुप्रिमो मनोज परबान सांगले. आमी हो प्रोजेक्ट जो आसा हो बंद उडयतले, हो प्रोजेक्ट जावपाक दिवचे ना. कित्याक हो जर प्रोजेक्ट जालो जाल्यार हांगा आख्खो गांव नश्ट जावपाचो, आख्खो एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय जावपाचो भंय आमकां आसा आनी 100% जातले. एक सांगपाक सोदता आतां ज्या जाग्याचेर आमी आसा ही जी कोमदात प्रॉपर्टी आहा तुम्ही पयला आतां तुमी हांगा जेन्ना येतात तेन्ना जी वाड आसा हो इल्लीगल रोड, हो मातयेचो रोड, हो टाट रोड न्हू, लिगल रोड न्हू. ह्या रोडा वयल्यान ते सगळे ट्रान्सपोर्टेशन करता. हेचेर आमी ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कोमदात ताका कंप्लेंट केल्ली आसा आनी तेणे सगळ्यांक हांगासले जे प्रेजिडेंट आसा हांगासलो एटर्नी ना कोमदाताचो ताका मार्क केल्ले आहा तेणी ऑलरेडी प्रेजिडेंटाक की हेचेर तुमी लक्ष दिवचें, ट्रेसपासिंग जाता ते बंद करचें म्हणून. पुलिशेंकूय बरयल्लें आसा, कलेक्टराकूय बरयल्लें आसा. आमच्या सायडींच्यान आमी BDOकूय कंप्लेंट केल्ली आसा, DOPकूय कंप्लेंट केल्ली आसा, पंचायतीकूय केल्ली आसा, TCPकूय केल्ली आसा, रेव्हेन्यूकूय केल्ली आसा. सगळ्या डिपार्टमेंटान जितल्याक जाय तितल्याक आमी कंप्लेंट केल्ली आसा. आतां ही डिपार्टमेंटा जर एक्शन घेयना जाल्यार कायदो हो आमकां हातीन घेवचो पडटलो आनी लोक ह्या प्रोजेक्टाक लागून कायदो हातीन घेवपाक तयार आसा. पूण कितेंय जालें तरी हो प्रोजेक्ट आमी बंद उडयतले. GTA कडेन आतां तो प्रोजेक्ट जाता व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट हो बंद जावपाचो. कित्याक फाल्यां आमकां लोकांक ह्या गांवच्या GTA कडेन येवपाक रोड नासतलो. आख्खो दोंगर हो फुडें फुडें वयतलो, फुडें फुडें अशेंच जातलें आनी ते अशेंच हें करतले. तो एकदां हांव तो हेचे सावण्यार गेलो, थंय उलयलो, थंय मातसो पॅच मारले ते गेले. तो सुद्दां तसोच केलें. ते आतां फुडें फुडें अशेंच जाता. लोकांनी कितें तरी मातशें तरी फुडें सरचें आनी अशेंच प्रोजेक्ट बंद करचो, ना जाल्यार तोडमोड करून तरी कितें तरी करचो अशें हें करचें. हांव तुमचें मागता देवा कडेन असोच GTAन असोच पावर दाखवतो. जय हिंद. उतरांक म्हणटा तो वालोर आसपाक जाय. उतर दिवनूय कृती जायना जाल्यार लोक धजा मारता. ही गत खोर्ले पंचायतीची जावन रावल्या. खोर्ले पंचायत वाठाराक कोयराक वेरो घाल्यात. रस्त्यार लेगीत कोयर शिपडायला. मजेची गजाल म्हणल्यार पंचायतीन हांगासर कोयर उडोव नाकात म्हणून बोर्ड मारल्यात आनी उडयल्यार 10,000 दंड दिवपाची शिटकावणी दिल्या. तरी लेगीत लोक पंचायतीच्या नाका सकयल कोयर उडयतात. कोयराचो विशय ग्रामसभेन बरोच तापलो. कोयर एकठांय करप आनी ताची प्रक्रिया करपा खातीर फावो ती यंत्रणा नाशिल्ल्यान रस्त्यार लेगीत कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात. खोर्ले सैमान नटिल्लो गांव आनी सीमेर आशिल्ले करमईचे तळे देखून हो कोयर गांवाचेर कलंक जावन रावला.
वट्ट 10,000 दंडाची शिटकावणी दिवपी तक्तो रस्त्यार मारला, पूण उतराचे कृतीत रुपांतर जावंक नाशिल्ल्यान तक्त्या सकयल कोयर उडोवन पंचायतीची धजा मारता. ह्या बाबतीत सरपंचाक जाब विचारल्यार तो सांगता की गावात नवे कलेक्शन सेंटर बांदतले, थंयसर डायरेक्ट कोयर उडोवपाक लोकांक मेळटलो, देखून रस्त्यार कोयर उडोवपाचे प्रकार कमी जातले. दंड दिवप सचिवाचे काम, ताचें काम सांजे सोंपता आनी लोक रातचे येवन कोयर उडयतात, देखून कारवाय करपाक मेळना अशें रजाव खोर्लेचो सरपंच लुसियन बाप्तिस्त पेरेरा दितात. पळयात. हायवेतल्यान भितर सरतात कोर्ली टर्नारूच न्ही गार्बेज उडयल्यान थंय बोर्डूय मारला आनी 10,000 फायन म्हणून, तरी लोक गार्बेज ते उडयता अशें कित्याक लागून जाता? कित्याक हे पंचायतीचे रुल्स वायलेट जाता ओपनली? सो नाव कितलेय बोर्ड मारले आनी कितलेय कलेक्ट केले ते रातचे उडयता गार्बेज. सो देखून कलेक्शन सेंटर इज अ मस्ट. जेन्ना तर एक जाग्यार कलेक्शन सेंटर आसो आनी ते लोकांक गमतले बाबा हिंगा फ्री गार्बेज घेता म्हणून लोक उडोवंक वचना. सो दॅट इज हाव वी विल कंट्रोल द गार्बेज. ओके. आतां हे ब्लॅक स्पॉट बी कशें क्लियर करपाचें बी आसा कितें? नो, वी आर क्लियरिंग इट एवरी सेकंड थर्ड डे वी क्लियर. वी डोंट लीव. ओके. वी क्लियर इट. ओके. आनी फायन बी कंटिन्यू उरतली अशी हे केल्यार? So far, see, now as regards to the fines, the fine giving authority lies with the secretary. Okay. And secretary being a government servant, he is time bound, like after 5. So all this happens during late night. Okay. So fine giving authority been not available during that period, so it becomes difficult to give fine. Okay. Thank you. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आता रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.